दिवाळीच्या सणा उपरांत पाडवो हो तसो खूब व्हडलो सण गोंयांत खूब मोठ्या पद्दतीन गायींची पुजा करून तो सेलेब्रेट करता. समेस्त गोमंतकी वासियांक हांव पाडव्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी पाडव्याच्या निमित्तांत आमी जें म्हणटा की गो संवर्धन करपाक जाय. आनी गो संवर्धनांतल्यान एक प्रामुख्यान गजाल आसा ती मिल्क प्रोडक्शन. गोंयांत जवळपास 4.5 लाख लिटर दूद हे सातत्यान डेली लागता. प्रोडक्शन त्याचे अजूनय बी गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार 3 लाख सुमार लिटर दूद हे गोंयांत अजूनय येवपाक जाय. ताच्या खातीर म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कपिला गाय आनी गोंयचे ब्रिडाचें संवर्धन करपाक जाय. ताच्या खातीर प्रोडक्शन आनी बाकीचें म्हणूनय बी मिल्क प्रोडक्शन म्हणून बाकीच्या गायीचें संवर्धन जावपाक जाय. नो डावट हे आमच्यो स्टे कॅटल हाच्या खातीर गो आश्रम आमी सगळे कडेन सुरवात केल्या. लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जर सहकार्य केलें जाल्यार गोंयच्या म्हणजे स्टे कॅटलचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावन सगळ्या गायींचें संवर्धन जावपाक शकता. आमी ऑलरेडी म्हणजे आमच्या वेगवेगळ्या गो आश्रमांनी तांकां गायी पासून जे वेगवेगळे म्हणजे तेंचे शेण आसतलें मूत आसतलें हेज्या पासून जे वेगवेगळे गोमय प्रॉडक्ट तयार जाता तेजी ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केल्या. येता त्या फुडल्या 1-2-3 वर्सांनी अशा पद्दतीचे गोमय वेगवेगळे प्रॉडक्ट आमच्या गायी पासून तयार केल्ले गोंयभरांतल्या ज्यो सगळ्यो गायी आहा तांच्या पासून तयार केल्ले मार्केटान येवचे आनी जेणे करून गाय